शेनवारा म्हाड्डोळ वाठारांत सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकाराची कूड मेळ्ळी. ताणें गोळ लावन आत्महत्या केली. श्रीधर सतरकार कॅश फॉर जॉब प्रकरणांतलो एक दुबावीत. ताची पुलिसांनी चवकशी केल्ली आनी चवकशे उपरांत तो बेपत्ता आशिल्लो. श्रीधर सतरकारान आत्महत्या कित्याक केली? गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण कितलें गंभीर आसा? ह्या गंभीर प्रकरणाचो फुडार कितें जावपाक शकता? नमस्कार, हांव विश्वनाथ तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीत येवकार दिता. कांय दिसां फाटीं मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान एक प्रसंग सांगिल्लो. हांव तो प्रसंग म्हणटा, मात कांय जाण ताका काणी म्हणटात. आसूं, तो जाचो ताचो वैचारीक प्रश्न, ताचेर आमी कांय म्हणपाक शकना. मुख्यमंत्र्यान जो प्रसंग, काणी, जें कितें तुमी म्हणशात, जो सांगिल्लो तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलोच. मात मुख्यमंत्र्यान तो प्रसंग सांगिल्लो एक घडणूक घडले उपरांत, ताचे पयलीं न्ही. ती घडणूक म्हळ्यार पुजा नायक म्हणटा ते बायलेक कॅश फॉर जॉब म्हळ्यार सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे ह्या प्रकरणांत जाल्ली अटक. हेच बायले विशीं उलयतना तिका अटक जाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की ही पुजा म्हणटा ती आपले घरा एकल्याक सरकारी नोकरे खातीर घेवन आयिल्ली आनी ती आपल्याक भितर आफोवपाक लागली. ती भितर आफयता तेन्नाच आपल्याक कळ्ळें की ती सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे घेता. हे आपल्या लक्षात आयलें आनी आपणें रोखडेंच पुलिसांक आफोवन तिका अटक करपाक लायली. पुजा नायकाची ही पयली अटक आपणें तिका आपल्या घरा कडल्यान करपाक लायिल्ली अशें मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक सांगलें. आतां हाजे वेल्यान सगळ्यांत पयलो प्रस्न कोणाच्याय तकलेंत येता तो म्हळ्यार हे पुजा नायक म्हणटा तिणें थेट मुख्यमंत्र्याच्या घरा वचून अशें करपाची कापास्ताद केली कशी? ह्या प्रस्नाचे आनी ताच्या जापेचे एक न्ही अनेक अन्वयार्थ लागतात. हेंच सांगतना मुख्यमंत्र्यान फुडें अशेंय सांगिल्लें की तिका आपणें अटक करपाक लायली आनी उपरांत चवकशी करपी पुलिसांन खंय तिणें घेतिल्ले लोकांचे पयशे परते दिले आनी तिका सोडून दिली. आरे वा, हें तर सामकें अजाप. एक मुख्यमंत्री स्वता एके बायलेक ती सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे घेता हे खातीर पुलिसांक अटक करपाक लायता आनी तोच पुलीस तिणेन लोकांचे पयशे परते दिले उपरांत तिका सोडून दिता. हें सगळें चल्लां कितें? खरें म्हळ्यार हो एक व्हडलो विनोद म्हळ्यार एक जोक दिसता. हाचो अर्थ कितें? मुख्यमंत्री जाचे कडेन गृह खातें आसा ताकाच पुलीस गंभीर घेनात काय पुलिसांचो कारभारूच इतलो कॅज्युअल जाला? काय हातूंत पुलिसांचेर दबाव आशिल्लो? आनी हेच सगळ्या फाटभुंयेर प्रस्न उपस्थित जाता तो म्हळ्यार गोंयचे पुलीस हे सगळे कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो तपास निश्पक्षपातीपणान करपाक शकतात काय? पुलीस ह्या प्रकरणाचे मुळा मेरेन वचून जे व्हडले माशे आसात तांकां गरी घालपाक शकतात काय? हे सरकारांत पयशे घेवन सरकारी नोकऱ्यो दितात हें आमी म्हणिना. हेच सरकारांतल्याच घटकांनी ही गजाल हाचे पयलीं खुलेआम सांगिल्ली आसा. ताजे फुडें वचून खुद्द सरकारांतल्या एका वरिश्ठ मंत्र्यान म्हाका सांगिल्ले प्रमाण जे आदले एका माजी मंत्र्यान सरकारी नोकऱ्यां खातीर पयशे घेतिल्ले ते ताणें बाबड्यान लोकांक परते दिले, मात पुराय दिवंक ना. 10 लाख फाटीं दवरले आनी सांगलें की ते पयशे तांकां पावल्यात ते तांच्या कडल्यान घेयात. ह्या आदी गोंयांत पयशे घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर एक मंत्री गोंयच्या राजकारणांतलो एक दिग्गज राजकारणी फामाद आशिल्लो, मात ताका खंय मिडल मॅन लागनाशिल्लो आनी ताणें एकदां सांगलें काय काम जालेंच अशी तेची ख्याती आशिल्ली. जी पुजा नायक कोट्यांनी रुपयांक लोकांक सरकारी नोकरी दिता म्हूण सांगून तोपी घालता तिचो जामीन 20,000च्या बोंडाचेर कसो जावपाक शकता? सरकारी आदोगाद तिका जामीन मेळपा पासत कसो आडोवंक शकना? पुजा नायकान चवकशेंत पुलिसांक कितें सांगलां तें कोणाकूच खबर ना. आमी पळयता हेर कितलेशेच केशींनी पुलिसां कडल्यानूच तपासांत कितें कितें जालां वा कळ्ळां ताची म्हायती मेळटा. मात पुजा नायकाच्या तपासाचे बाबतींत इतली गुप्तताय कित्याक? गोंयचो सगळ्यांत व्हड धंदो आशिल्लो मायनींग बंद पडलें आनी ताचेर निंबून आशिल्ले लाखांनी लोकां मुखार कशें जगप हो प्रस्न पडिल्लो. पोटापाणयाचे इतले व्हड संकश्ट येवन पसून गोंयांत कोणें केन्ना आत्महत्या केल्ल्याचें आयकूंक येवंक ना. आमी हड्डे फुलोवन हें सगळ्यांक सांगतातूय बी, मात हे कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत पयलो बळी गेला. केरी फोंडेचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकारान गोळ लावन म्हाड्डोळ वाठारांत आत्महत्या केली.
हेच श्रीधर सतरकाराची पूजा नायक प्रकरणात चौकशी जाल्ली आणि चौकशे उपरांत तो बेपत्ता आशिल्लो. ताची 2 व्हीलर अटकेत आशिल्ले पूजा नायकाचे नांवार आसा म्हूण म्हायती मेळटा. ह्या आत्महत्येवेल्यान गोंयांतले हे कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची व्याप्ती आनी ताची गंभीरताय कळटा. ज्या अभिमानान आनी व्हडलेपणान मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की पूजा नायकाक आपणे पयले फावट अटक करून दिल्ली, तेच कापस्तादीन मुख्यमंत्री ह्या प्रकरणाचो तपास CBI कडेन दीत काय? ह्या प्रकरणाचो तपास गोंय पुलीस निष्पक्षपातीपणान अजिबात करपाक शकनात. तांची कुवत ना म्हूण न्ही, जाल्यार राजकारण्यांच्या दबावाक लागून आनी कोसळिल्ले सरकारी यंत्रणेक लागून. ह्या प्रकरणाची जर निष्पक्षपातीपणान चौकशी जायत जाल्यार खूब मोठमोठी नांवां भायर येवपाक शकतात, हातूंत कांयच दुबाव ना. उजो पेट्टा तेन्नाच धुंवर येता. कोणे कितल्योय काणयो सांगू, कॅश फॉर जॉबाच्या बाबतींत पब्लीक सब जानती है.